भाजप सरकार 2027 मेरेन विकसित भारत करचे दिशेन पावलां मारता। देशातल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कार्यावळीचें आयोजन करून लोकांक विकसित भारताची शपथ दिता। मात कासारवडण्या पेडण्यात जाल्लो शपथविधी लोकांचे तकले वयल्यान इंग्लिशेन सोपूत तानावडे म्हणटा लोकांक कळटा ते भाशेन विकसित भारताची सोपूत दिवची। मत कितें आसा पळय, आमी एखादी शपथ जेन्ना दिता पळय ती एक पळय ती लोकांक समजूंक जाय। म्हणजे हिंदीन समजता हिंदीन दिवची, कोंकणीन मराठीन, कारण कितें आसा पेडण्यान इंग्लिशीन जी दिल्या पळय तेजो अर्थ सगळ्यांक समजना न्ही, आनी त्या ती लोकल लँग्वेजीन दिवची। फायनली पर्पज कितें आसा की ती शपथ घेवन त्या लोकांक समजूंक जाय 2047 विकसीत भारत करपाक जाय। आनी त्या कितें संकल्प आमचो आसा हो संकल्प इंग्लिशीन सांगल्यान जाता ते लोकांक कळना न्ही, बऱ्याच जाणांक तेचे उच्चारूय येना, आनी त्यामुळे लोकांक समजता त्या भाशेन दिवची। हिंदीनूय दिल्यार हरकत ना, कारण आमची राष्ट्रभाषा। हिंदीन दियात, कोंकणीन दियात किंवा मराठीन दियात, जे लोकांक समजता त्या भाशेन दियात। तशें आमी ताका विकसीत शपथ जेन्ना घेतात हांव तेलंगणा निवडणुकीक आशिल्लो, थंय शपथ जी आसा पळय ती त्या आपल्या भाशेनूच घेतात, त्या दुसऱ्या भाशेन घेनात। त्यामुळे हांगा कशें आसा की समजा आमकां जी एरिया आसा त्या एरियेच्या हातूंतल्यान घेवपाक हरकत ना। एखाद्या बद्दल 700 दिन समजा आमी इंग्लिशीन काय फरक पडटा, समजता आसत सगळ्यांक घेवपाक हरकत ना। पेडण्याचो आमदार प्रवीण म्हणटा लोकांनी येवजणेचो लाव घेवचो। जो स्किमी आहा त्यो स्किमी तुम्ही जाणून घेवच्यो। समज तुमकां त्यो कळनाय जाल्यार तुम्ही आमच्या ऑफिसान येवचे पेडण्या आनी त्यो स्किमी तुम्ही घेवच्यो, कित्याक बारीकच्या बारीक लोकांक खंय तरी हो आधार गव्हर्नमेंट दिता आनी तो आधार तुम्ही खूब म्हाका दिसता घेवपाची खूब गरज आसा। प्रुडंटा खातीर मकबूल मायगीमणी।